नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो खबरो. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांचे आड विरोधकांनी दाखल केल्लो अविश्वास थाराव काल लोकसभेन आवाजी मतदानान भायर मारले उपरांत आयज सभापती ओम बिर्ला हांणी सभापतीचें आसन ग्रहण केलें. सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच विरोधी वांगड्यांनी केल्ल्या बोवाळा उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी विरोधी वांगड्यांक खर उतरांनी समज दिली. विरोधी पक्ष फुडारी आसूं वा आनी कोणी सगळ्यांक सभाघराचे नेम सारकेच आसतले अशें स्पष्टपणान सांगलें. के सभी मान्य सदस्यों को का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, चाहे उन्होंने समर्थन में अपने विचार रखे हों या आलोचना के रूप में अपने सुझाव दिए हों. लोकतंत्र की यही विशेषता है, यहाँ हर आवाज़ सुनी जाती है और हर दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है. ये आसन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान की भावना और इस महान संस्था की प्रतिष्ठा का प्रतीक है. राज्यसभेचे फुडारी जगत प्रकाश नड्डा हांणी जम्मू काश्मीरचो आदले मुखेलमंत्री फारूक अब्दुल्ला हांचेर जाल्ल्या कथीत हल्ल्याची खोलायन चवकशी जातली अशें स्पश्ट गवाय आयज राज्यसभेन दिली. विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी ह्या विशींचो मुद्दो 0 वरांत उपस्थीत केलो. ताचे जाप दितना मंत्री नड्डा हांणी हो विशय सरकारान गांभीर्यान घेतल्याचें सांगलें. केंद्र सरकारान राजकीय फुडारी तशेंच दर एक नागरिकाची सुरक्षा घेवपाक कटिबद्ध आशिल्ल्याचें सांगलें. श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है. भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा. ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं. गोंयांतल्या हजारांनी कुळ शेतकारांक केंद्र सरकाराच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो लाभ मेळपाक जाय अशी मागणी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी काल राज्यसभेन केली. खासा उल्लेख सुचोवणे वरवीं तांणी हो विशय केंद्र सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलो. गोंयांत सुमार 52,000 कसोवपी शेतकार आसात, मात तांचे कडेन जमनीची मालकी नाशिल्ल्या कारणान ताका ह्या येवजणेचो लाव मेळना ही गजाल तानावडे हांणी सरकाराच्या नदरे मुखार हाडून दिली. Speaker sir, a nation that respects its farmers secures its future under the PM Kisan Samman Nidhi scheme. Our government continues to strengthen farmers' income with direct cash benefit support. Over 4 lakh crore has been directly transferred to farmers' bank accounts to support agricultural investment and livelihood. This financial support is particularly crucial for small and marginal farmers, enabling them to adopt better inputs, technology and risk mitigation tools. Speaker sir, in 2014, our villages were without electricity, half the day receiving only 12.5 hours of power. Today, rural India enjoys 22.6 hours of electricity, nearly doubling availability and transforming schools and businesses and lives. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, our villages are not just witnessing change, they are leading the nation's transformation. राज्यांत बिनाखंड काम करपी लीजधारकांक खण काम करपाक दिल्या जागेन देवळां वा हेर धार्मीक थळांत आसल्यार तांकां मोडपाक दिवचे ना अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी 0 वरांत हो विशय सभाघरांत उपस्थीत केलो. ताका मुखेलमंत्री जाप दिताले.
स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसायन देवाचो कैवारी आपुणूच आसा हें दाखोवचें न्ही. सरकार एकूय देवूळ जी आसा पळय न्ही तें मोडपाक दिवचो ना आनी सगळीं देवळां जी आहा पळय न्ही ही लिजाच्या भायर आसा. आज हांव फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, चुकून सुद्दां म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आसा की त्यांनी रुद्रेश्वर देवळाचो उल्लेख केलो फ्रॉम द वॉटरफॉल टू द ती 100 मीटर जे आसा पळय न्हू हे भायर आसा. बफर झोनांतल्यान 50 मिटरच्या भितर तांकां खोदकाम जे आहा पळय न्ही हें करपाकूच मेळपाना. मायन एक्सट्रॅक्शन हें करपाक मेळचेना. स्ट्रिक्टली हे मायन्सान लेटरी रेडी केला. ऑब्जेक्शन घाल्लें 2024 ताका ऑलरेडी जे आसा पळय करप मरे तें. डीएमजी जे आसा पळय न्ही हेका लेटरी रेडी केला ते ताका हँड ओव्हर करतले. स्पीकर सर, म्हजो हक्क आहा टू रेज इश्यूज. मागीर ताका कैवारी म्हणप आनी तें कॅटेगरायज करप सारकें न्ही. तुम्ही पयलींच जर घेतिल्ले जाल्यार हांव इश्यूच रेज करनासलो. आनी रुद्रेश्वर देवस्थानान 2024 ऑलरेडी ताका लेटर रेडी केला, हँड ओव्हर करतले. राज्यांतली उदका पायपलायन बऱ्याच जाग्यार पोरणी जाल्या देखून पिवपाच्या उदकाक पुरवणेक आडमेळी येता. फुडल्या कांय काळान पावंड्या पावंड्याचेर उदकाक वाहिन्यो बदलपाचें काम करतले अशी माहिती DDW मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. आयज प्रश्नवरान हे विशींच्या प्रश्नांक मंत्री फळदेसाय हांणी जाप दिली. To give answer to the honorable MLA, what he's been explaining me that the age-old pipelines, आम्ही जे वॉटर सप्लाय करतात, सप्लाय करतात, तातूंत भितर केन्ना कितें फॉल्ट आयले जर जायत जाल्यार रोखडोच अर्द वरा भितर आमकां फोन येता. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर आर दी मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनंट. हाचे खातीरच what I am explaining to him right now, we have taken up replacement of 270 kilometers of line and that will get completed within another 3-4 months. In the coming year, we have proposed to get another 500 kilometers of line out of 2000 because we need to replace 2000 kilometers of line. But as per our budget availability, we would take up this work phase wise आणि 500 किलोमीटर घेऊन आम्ही करपाचे आसा. गोयचे पयले मुखेलमंत्री आनी राज्याचे भाग्यविधाते सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांची जयंती आयज राज्यान व्हडा श्रद्धेन मनयली. मुखेल कार्यावळ पोरण्या सचिवालयान लागसर आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक पुष्पहार घालून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारां वतीन भावपूर्ण आर्गां ओंपली. ह्या वेळार आमदार अजित आरोलकर, मंगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार, मुखेल सचिव आनी हेर सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. पर्वेरेळी सचिवालयान लेगीत बांदोडकर जयंतीची कार्यावळ जाली. सर्गेस्त बांदोडकर हांणी गोंयच्या शिक्षण आनी उद्देग उदरगतीची घट बुनयाद घातिल्ल्याची याद मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना केली. तांच्या विचारांचो वारसो मुखार सुरू उरतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोयचे भाग्यविधाते सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर गोयचे पयले मुख्यमंत्री हांचो आज जयंती. तांच्या जयंतीच्या निमित्तान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव, आमदार अजित आरोलकर, MGPचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आनी CS आनी ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे जुन्या सचिवालयाचेर आनी नवीन सचिवालयात बांदलेल्या ह्या पुतळ्याचेर तांकां आदरांजली दिवपाक हांगासर आज आमी आयिल्ले. भाऊसाहेब बांदोडकरांक सातत्यात गोंयच्यो कंटिन्युअसली म्हणजे आमी जशें म्हणटा की 4th जनरेशन आतां म्हणजे फ्रिडम फायटर गेली 60 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां याद करता, उगडास करता. तांच्यांनी केल्ल्या कामाचो उल्लेख हो सातत्यात जाता. म्हणजे एड्युकेशन सेक्टर आसतलें, इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें, तांच्या सेक्टरांत तांच्यांनी गोंयची केल्ली उदरगत ही आमच्या मुखार आसा आनी ताज्याय फुडें सातत्यात आमी तांकां याद करीत रावतले. हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन तांकां आदरांजली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.